गेली 6 वर्सां हांव माटोळी बांदता. माटोळी बांदपा फाटल्यान मेन रिजन की आमचें जें पर्यावरण आसा पळय ती राखून दवरपाक जाय आनी मेडिसिनल प्लांट्स आसा जे आमचे म्हणजे फुडले पिळगे पर्यंत पावपाक जाय हो इतलो तात्पर्य आसा. नॅचरल थिंग्स आमी सांबाळून दवरपाक जाय मेडिसिनल प्लांट्स. आनी माटोळेन तूं न्हू कसलो देखावो हे साकारला? ह्या वर्सा हांवें न्ही आमचो बालाजीचो देखावो केला. तेजे फाटल्यान एक अशें रिजन आसा जर तुमी पळयतात न्ही जाल्यार ताका भांगर जें हांवें वापरलां तें सगळें भांगर. कारण आमी एज अ शेतकार आमकां शेतकारांक अशें दिसता की आमच्या खातीर भांगर हें आमचें शेत. सो तेजे खातीर हांवें हें भांगर ह्या वर्सा वापरला एक वेगळे तरेचें. प्लस तातूंत हांवें एक हार एक वापरला तो वेलच्यांचो. कारण वेलच्यांचो हार म्हाका दिसता एक इफेक्टीव जातलो. सो त्या खातीर हांवें तो वेलच्यांचो हार वापरला. सगळो भांगर म्हणजे कशें कितें म्हणटा तूं तें भांगर? एक्चुली जेन्ना बालाजी जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना बालाजीच्या आंगार सगळें भांगर आसता. सो आमकां अशें दिसलें की ह्या फावटी आमी बालाजी करचो आनी आमचें भांगर कितें आसा तें लोकांक दाखोवपाचें. सो तूं भांगर म्हणून कितें यूज केला तें? भांगर म्हणून आमी सगळें आमचें भातूच यूज केला. कारण आमच्या खातीर भात हें आमचें भांगर. सो ऑलमोस्ट हें जे पळयतात तें सगळें भातूच आसा. ताजे भायर आमी कितल्योश्योच मेडिसिनल प्लांट्स हातूंत घातल्यात. तितून जर पळोवपाक शकता जाल्यार हो एक जो आसा हो हेका गजरो म्हणटात. ओके. सो ह्या गजऱ्या भितर एक बारीक बी आसता ती नॉर्मली ल्हान भुरग्याच्या कमराक घालतात. अशें म्हणटात जाणटेले की ताजें इम्युनिटी वाडपाक. कितें म्हणटा तेका? गजरो गजरो. ओके. इम्युनिटी वाडपा खातीर तो खूब उपयोगी पडटा. ताचे नंतर आमचे कडेन आसा हांगा ही गिलोय जेका आमी अमृत वाल म्हणटात जी कोरोनाच्या टायमार खुबशे लोकांक भरपूर यूज जाली. ताचे नंतर म्हाजे कडेन एक आणखी एक आसा. हे जर तुमी पळयत न्ही जाल्यार हे दोन आसात. हो एक रानगड आनी हो रानगड. बट ताचे पेक्षा वेगळो जो आनी एक गड आसा पळय हो ताका माकड गडूय बीन म्हणटात. हेज्यो ज्यो बियो आसात न्ही त्यो डायबेटीज पेशंटा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. जर हेज्यो बियो जर गरम उदकांत घालून तें उदक जर पिलें जाल्यार डायबेटीज आपले स्टोनाचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जावपाक शकता. सो ह्यो बियो खूबच इम्पॉर्टंट आसा. आनी ताचे नंतर म्हाजे कडेन 2 टायप्स गंजण आसा हें तुमी पळोवपाक शकता. एक जे गंजन जें नॉर्मल आमचें आसता ग्रीन कलर आनी दुसरें आसा तें ब्लॅक कलर ताका सिट्रोनेला म्हणटा आमी. ते सिट्रोनेला नॉर्मली यूज करतात आमी उजवाती करपाक. तेजें ऑयल काडटात. प्लस जर घरान जर जळारी चड जाल्यो जाल्यार हेजो धुमरो घालीत जाल्यार म्हाका दिसता खूबच जळारी प्रमाण कमी जाता. म्हणजे आहा तुजे कडेन अशें युनीक जी माटोळी युनीक म्हाजे कडेन ह्या फावट जें आसा न्ही जाल्यार एक 2 टायप्स म्हाजे कडेन 3 टायप्स घोसाळीं आसा. ही जी पळयत न्ही जाल्यार ही घोसाळीं
हे जे घोंसाळे आसा न्ही पयलींचे लोक हेजो कातो म्हणून वापरताले. हे जर कट करीत जाल्यार कातो तयार जाता आनी हे पयलू आयदनां धुवपाक किंवा बाकीचें कितें काम करपाक हे वापरताले. तशेंच म्हाजे कडेन आनी एक युनीक अशें आसा ती म्हणजे अजून म्हाका दिसता खुबशे लोकांक हांवें दाखोवना म्हणजे थोडेच लोकांक जितलो टायम म्हाका दिला तितलो दाखयला ती म्हणजे ही अळमी. ही जी अळमी जर पळयत ही खूबच डिफरंट आसा. कितें ती अळमी ती अळमी एक्चुली म्हाजो एकटो फ्रेंड आसा बायोडायवर्सिटीन सो तेणें ती अळमी तो असले अळम्याचे वेगवेगळे प्रकार सोदता सो तेणें ती म्हाका दाखयली आनी ती टोटल हुडन टायप कशी आसा आनी अख्खे वर्सभर कांयच जायना ती. सो तो एक प्रकार म्हाजे कडेन आसा आनी ताजे नंतर हो एक डिफरंट आमचे कडेन आसा हे फाट आमकां मेळ्ळा. हे न्ही ते बांबूचे फ्लावरींग येवन सीड्स जे जातात पळय कसले बांबू नॉर्मल बांबू जातात. जशें आमच्या जाणकारांनी सांगलां की हे जे बांबू आसात ते आफ्टर 40 इयर्सांनी फुलतात. सो आफ्टर 40 इयर्सांनी फुलतकीर तेजे नंतर बांबू जो आसा पळय तो मरता. सो हें एक युनीक आसा म्हाजे कडेन. ओके आनी एक म्हाजे कडेन जो आसा तो तुमी पळोवपाक शकता हो पंपकीन. हो जो पंपकीन आसा हे म्हाजे कडेन 2 टायप्स आसा व्हाईट आनी हे पळय व्हाईट कलर. ओके हे 2 पंपकीन आसा. एक्चुली हे पंपकीन गोंयान जायनात बट म्हाज्या एक फ्रेंडान ट्राय केल्या भायले सीड्स हाडून हांगा ट्राय करपाक वेदर ते जातात काय ना बट युजली हो क्लायमेट तांकां सुटेबल आसा आनी हे जाल्यात हांगा. ओके सो तूं अशी म्हणजे टोटल कितली फळां वापरल्या ह्या माटोळेक? टोटल ह्या माटोळेक सगळी हांवें 330 फळां वापरल्यात आनी मोस्टली चडशी मेडिसिनलूच आसा आनी तेजो वापर चडसो आमचे जाणटेले आसात. स्पेशली म्हाजो काका आसा जावं बाकीचे आमचे शेजारी आसा तेणे आमकां खुबश्यो गजाली सांगल्यात. हें जर पळयत जाल्यार भाताचें सगळें जें विणपाचें काम जें आसा हें सगळें जाल्यार हें म्हाज्या काकानूच केलां हें सगळें विणपाचें काम. सो जशें सुरवातेक हांवें म्हटलें की बालाजीक आमकां जाता तितलें भांगर दाखोवपाक जाय सो आमी जाता तितलें भाताचो वापर केला जें भांगर म्हणून दाखोवपाक. ओके सो कितलो वेळ तुका लागलो हें सगळें करपाक? एक्चुली अख्खी माटोळी करपाक आमी तळये दिसा सुरवात करतात कारण तेजे पयलीं जर सुरवात केली जाल्यार ते फ्रूट सगळे पिड्यार जावन वतात. तळयेचो दीस आनी दुसरो चवथीचो दीस. सो आमी तळयेच्या दिसा सांजे स्टार्ट करतात अख्खे रात मेरेन सकाळीं 5 मेरेन आमी काम करतात. तेजे नंतर थोडे रेस्ट घेवन परत दुसरे दीस स्टार्ट करतात कारण 1.5 दिसा पर्यंत तरी आमकां ती कंप्लीट जावपाची जाय आसता कित्याक मागीर तेजे नंतर लोक येतात आनी जर पयलू स्टार्ट केली जाल्यार ती आमची फ्लावरींग आसा किंवा फ्रुट्स आसा ती ऑलमोस्ट पाड जावपाची शक्यता आसा. जशें की तुमी पळयता आतां ऑलमोस्ट आतां म्हाका दिसता आयज 7वो दीस आनी आतां हळू ती फेड अप जावपाक लागल्या. सो ती पयलू बांदूनय फायदो ना. सो इट्स लायक जितलो टायम मेळटा त्या टायमा भितर जितलें बरें करता तितलें बरें करपाचें. सो आमचे कडेन असो टायम असो आसना की इतल्या टायमार भितर जावपाक जाय जावं जातलें. जें 1.5 दिसा कडेन जें जाता तें फायनल आनी हें सगळें क्लीन करपाक आमी एक्चुली पळयत जाल्यार वर्सूयभर आमी सगळे कडेन भोंवतात. पण लास्ट 15 डेज आसता ते आमचे खातीर इम्पॉर्टंट आसता कारण लास्ट 15 डेज आमी वचून प्रत्येक जाग्यार वचून चॅक करतात बाबा वेदर हें मेळटलें काय ना आनी ताजे नंतरूय लास्ट 3 डेज मेळटा ते आमचे खातीर सामके इट्स लायक गोल्डन पिरियड वचो. समजा 3 दिसाक जर तें मेळना जाल्यार गेलें. अशी कितल्योश्योच आयटम आसा आमचे कडेन की लास्ट मुमेंटाक आमकां ते हाडपाक शकना आमी. आनी ह्या वर्सा हांवें कितें केलां जाता तितलें युनीक कितें आसा पळय तें लायलां कारण नॉर्मल आमचे एप्पल म्हण मोसंबी म्हण हें सगळ्यांक खबर आसा बट तेजे भितर लोकांक कितें तरी वेगळें दाखोवपाचें ह्या वर्साचो आमचो यत्न आसा.